morning, good morning to all of you. I'm Morrison Rodriguez, नुवें कॉन्स्टिट्युन्सीचा काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि हांवें तुमकां सगळे पत्रकार भाव हे आमचे पत्रकार परिचय तुमकां घेवकार दिता. ही आमी प्रेस घेवपाचो कारण म्हणल्यार आमचो कॅन्डिडेट नुवें कॉन्स्टिट्युन्सीचो सॅडली एंटनी सॅडली ब्रागांझा ताका आमी तुमकां इंट्रोड्यूस करपाक सोदता. कित्याक टायम थोडो लेस आसा, सो आमी सगळे कडेन डोर टू डोर पावचे ना. सो आमी तितलें एक प्रेस घेवन आमी जाता ते लोकां कडेन आमचे मतदारसंघात पावतले म्हणून सो आमी हितून प्रेस घेता. So I welcome you all and I would like to introduce our candidate. This is our candidate Anthony Sadly Braganza. He is the deputy sarpanch आमचे वेर्ना village panchayat. What is the second term? So he very active, young, energetic and जायते डेव्हलपमेंट काम ताणें केल्लें आहा. हें आमी सगळे थोडे आतां पासपुला जाल्ले आहा की अरे कसलो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन कसलो कॅन्डिडेट येलो. सो आमी लोकां बरोबर आतां आमचे कॅन्डिडेट मुखार धरता आनी आमचो प्रस्ताव आहा ते आमी आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां बरोबर पावता. सगळ्या पत्रकारांक नमस्कार आणि आयचे पत्रकार परिशदेक सगळ्यांक वेलकम. आयचो मुद्दो आयज पत्रकार परिशद घेवपाचो म्हणल्यार की आमचो कॅन्डिडेट सॅडली ब्रागांझा काँग्रेस पार्टीन हाका नॉमिनेशन दिवन एक कॅन्डिडेट उमेदवार म्हणून आमचे नुवें मतदारसंघाक जिल्हा पंचायतीक उबो केल्लो. जशें पळय आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट थोडे हायलायट्स केल्ले आहा तेजे गूड पॉयंट्स, ताजेर हांव मातशें फुडें वचपाक सोदतां. काँग्रेस पार्टी एक आमची अशी पार्टी की इट गिव्स ऑपॉर्च्युनिटी टू यंग लिडर्स. आनीक हे दिशेन आमचे आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर हाणें युवाचेर चड फोकस घातलो आहा. कित्याक काँग्रेस पार्टी ही खूब जुनी पार्टी आनीक हे पार्टीन खूब लिडर येता, खूब लिडर बरे बरे पदांचेर पावता आनी राहुल गांधीन देशभर आतां न्यू लिडर्स सकलच्यान मुळांतल्यान वयर काडपाचो प्रयत्न केलो आहा. हे दिशेन अमित पाटकरान एक बरो फोकस आनी बरो स्ट्रेस घातलो आहा की न्यू लिडरशीप गोंयांत जावची. तुमकां गोंयांत खबर आहा की खूब लिडर येता, स्वताक लागून काम करता आनी आपल्या स्वताक लागून दुसरे वाटेन करता. हो एक मुद्दो जालो. बाब सॅडलीन आपले जे पळय एज अ पंच आतां तो डेप्युटी सरपंच आसा, काम खूब केल्लें आनी एक कामाचो तर उलोवपाक वचत खूब लांब आसा. ताजे मॅनिफेस्टोय ताणें रिलीज केल्लें आहा. ती मॅनिफेस्टोची कॉपी तुमकां मेळटली आनी जें जें पळय ताणें काम केलां ते बुनयादीचेर रावन उलोवपाक वचत तर जे पळय कोण भायल्यान आवाज करता, कोण कॅन्डिडेट कितें कॅन्डिडेट म्हणून ते सगळे डेमोलिश जातले. बाब सॅडलीन आपलें काम थंडपणान आपले वडान करून लोकांची मनां जिखलेलीं आसा. हेजे कोण भायल्यान उलयता पळय तेंची मनां आमकां जिखपाक चड टायम लागपाचो ना. ताणें तर तेजो मॅनिफेस्टो, तेजें विजन आनी जें पळय तेणें काम केल्लें आहा तें तर थंडपणान घरा बसून तरी वाचत जाल्यार तेच मनीस जे पळय आतां नेगेटीव उलोवपाक सुरवात केल्ली आहा पळय तेच कन्विन्स जातले आनी ताजे फाटल्यान येवपाचो टायम चड लागपाचो ना. सो हें जालें बाब सॅडलीचें. आमचे सेकंड कॅन्डिडेट कोलवा झेडपी नुवें ब्लॉकाक परते लागता आनी आमचे कोलवा बेनावली ब्लॉकाक परते लागता. आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब गीत हांगा बसून आहा. आमचो डिस्ट्रिक्टाचो वायस प्रेसिडेंट बसून आसा. आमचे पंच फ्रॉम वेर्नाय बसून आसा. आमचो पॉल लोबो काँग्रेसाचो बरो फुडारी हांगा बसून आसा बेनावली ब्लॉकाचो. आनी आमचो डिस्ट्रिक्ट मेंबर नुवें ब्लॉक कमिटीचो बाब फ्लोरियानूय बसून आसा. म्हणटकीर बाब बाय वेनिसिया कार्वालो हे आमचे दुसरे कॅन्डिडेट. शी इज कमींग फ्रॉम माजोर्डा विलेज म्हणजे नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी ताका लागता. ताजें काम भरपूर फुडें पावलां आनी
शी इज ऑल्सो व्हेरी यंग कॅन्डिडेट. अनफॉर्च्युनेटली शी कुड नॉट कम हियर कित्याक ताजें डोर टू डोर इतलें तेजान चलना, तितलें नेटान चलना की ऑपोजिशन इज ऑलरेडी डेमॉलिश्ड. आनी तें आतां स्लो रावपाक सोदना. ताका आमी सांगलें की तूं मातशें तूं यो हांगा. ना म्हणपाक लागलें आय कॅनॉट टेक एनी चान्सीस बिकॉज आय एम द विनिंग कॅन्डिडेट एट द मोमेंट. सो आमी ताका सांगलें ओके तूं कंटिन्यू दवर. मेजर विलेज कोलवा चालू आहा तेजे 4 दीस जाले ग्रावंडार आसा. म्हणटकीर अमित पाटकर आमचो स्टेट प्रेसिडेंट ताणें ताचेर फोकस घातलो की यंग कॅन्डिडेट. शी इज ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटीव मेंबर आमचे काँग्रेसीचे डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटीव मेंबर. ताजेरय फोकस घातलो आनी ताणें सांगलें की दिस इज अ यंग लिडरशीप आय वॉन्ट टू बिल्ड. आनी आमकां पुराय लोकांचो समर्थन आहा आनी विश्वास आहा दोनी मतदारसंघात नुवें जिल्हा पंचायत आनी कोलवा जिल्हा पंचायत लोक कंप्लीट विथ मेजॉरिटी दितलो. दोनी कॅन्डिडेट आमकां कसलोच दुबाव ना. फाटीं एक कोण अदोगाद उलयतालो आमचे कोलवा झडपी ज्युडिक्शनाचो की कोण अपक्ष कोण स्वीप करतलो म्हणून इलेक्शन. हांव नोकळो कसली स्वीप ती. पूण म्हाका दिसता जेन्ना पळय बाय विनिसिया स्वीप करतलें इलेक्शन तेन्ना तेंचे दोळे उक्ते जातले. कित्याक आयज लोक नवी एनर्जी पळयता. आयज लोक नवी सुरवात पळयता. आमचे बाब युरी आलेमान ही एक स्लोगन दिल्लो आहा नवी एनर्जी नवी सुरवात न्यू एनर्जी. सो आयज न्यू एनर्जी आनी नवी सुरवात हांगा आसा. सो ह्या बुनयादीचेर रावन आमी आयज काँग्रेसाचो जो पळय कार्यक्रम आहा तो आमी लोकां मदीं घेवन वयता. तिसरे 2 दीस जाले एक असो एक कोण तरी व्हिडिओ घालता पयलींचो आमदार आदलो आमदार नुवें मतदारसंघाचो की काँग्रेस आपणा फुड्यान कोण एप्रोच जाल्ले कोण आमकां टिकेट दिता म्हणून सांगिल्ले. ह्यो म्हाका दिसता डिफेक्टरांनी ही भाशा आनी हिची पळय हें ज्ञान आमकां दिवपाची गरज ना. काँग्रेस पार्टी कोणाचे भिकेक पडूंक ना. आनी म्हणटा की फटयले म्हणून काँग्रेस फटींग म्हणून. म्हाका एकूच विचारपाक जाय ते मनशांक जेन्ना पळय ते काँग्रेस पार्टी सोडून गेल्ले रात्यो रात ताणें फटींगपणां कसली केली काय. काँग्रेस पक्षाकूच फटींगपणां न्ही आख्खे मतदारसंघांत लोकांक जे पळय वोट घातलोले 10,000 लोकांनी वोट घातलोले त्या टायमार 2017 ताचो हिशोब दिवपाक जाता काय. जाय पयलीं कितें उलोवचें पयलीं म्हाका दिसना कोणूय काँग्रेस पक्षाचो लिडर अशें गद्दारा फुड्यान दारान वचून कोण टिकेट घे म्हूण सांगपाचो इतली परिस्थिती बिगड जावंक ना आमची. आमचो एक सिस्टम आसा पार्टीन की ब्लॉक विल रेकमेंड or block will take the names of the persons who are interested in contesting. ही आमच्या अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान आनी देशाचो लिडर काँग्रेसीचो बाब राहुल गांधी हाणें हें स्पश्ट केल्लें आहा. एंड दीस इज द इयर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. 2025 इज द इयर ऑफ द ऑर्गनायझेशन फॉर काँग्रेस पार्टी. आयज राहुल गांधी आनी अमित बाब पाटकरान हो हाचेर खूब फोकस घातलेलो आसा. आनी हे बुन्याचेर रावन आयज कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणटकीर म्हाका दिसना हे जे पळय कोण उलयता पळय ते वाऱ्यान उलयता. ते फ्रस्ट्रेट जाल्या की काँग्रेस पार्टी इज द विनिंग हॉर्स टुडे. लोक आख्खो गोंयचो जनता आयज लोक पळयता काँग्रेस पार्टी. देर इज नो ऑल्टरनेटीव की एका पार्टीर साकून दुसरे पार्टीक उडकी मारप, काँग्रेसीन साकून बीजेपीन उडकी मारप, बीजेपीन साकून आनी खंयची पार्टीन उडी मारप. हे आमचे काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकांनी असले केन्नाच नुवें मतदारसंघांत पळोवंक ना. पूण आयज लोकांक पळोवपाक मेळटा. दीस इज अ सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस वीच इज गोईंग ऑन. हे पॉलिटिकल सर्कसीन वॉल्तेरार घरा बसून आपूण मास्टर म्हूण सांगप आनी आपणा फुड्यान कोण आयलो म्हूण सांगप हें तांकां सबना. हें ताणें विचार करपाक जाय की लोक पळयता ही सर्कस, ही लोक तमाशा पळयता.
आनी लोक थंड रावल्लो आहा. लोकांक कोणाचेर उलोवपाक नाका, पूण आमी उलोवचें पडटा. कित्याक लोकांक सांगून दिवपाक ना. लोक म्हणटा तुमी कित्याक वोगी रावले काय म्हणून. तो आमी आयज भायर सरल्या सांगपाक ही जी पळय जे फटींगपणां पळय उलयता न्हू, ती लोकांक मात तरी लागून बरी जावंक ना. आनी आयज नुवेंचो लोक आनी कोलवा मतदारसंघाचो लोक इतलो खूश जाल्लो आहा की बरे कॅन्डिडेट दिल्या म्हणून. आनी हे जे पळय गद्दार उलयता पळय तांची तोंड हांव बंद केल्या. बेनावली ब्लॉक एक्झिक्युटीव मेंबर आनी लिडर पयले सुवातेर सगळ्यांक देव बरें करून पत्रकारांक आयले म्हणून आनी हो आवाज आखे गोंयभर तुमी पावयतले म्हणून आमची खात्री. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पयलेच फावट काँग्रेसान लोकांक जाय ते लिडर दिल्यात, आपल्याक जाय ते लिडर दिवंक नात. हें मात वतीन दवरा. जायते लॉबिंग कडेन चलना आसतलें, भायल्यान प्रेशर, अनवॉन्टेड पीपल. बट काँग्रेसान एक फर्म डिसिजन घेयला हे पार्टी. दीस इज अ न्यू काँग्रेस दॅट वी वील गीव वॉट पीपल नीड्स. आनी लोकांक जाय ते लिडर आमी काँग्रेसान पावयल्यात, देखून लोक हॅप्पी आसा. दीस आर यंग लिडर्स वीच आर फेसींग द इलेक्शन दीस टायम. बाळालेच्या मतदारसंघांतल्यान लुइजा एक कोश्टी भुरगें, त्रास काडून वयर सरलेलें भुरगें. आयज ते एक धाकटुलें एंटरप्रायनर, पूण नुस्त्याचो धंदो करून आयज ते त्या लेवलाक पावलेले आसा. आनी फिशर कम्युनिटी जी आसा ती पुराय ताज्या बराबर आसा. आनी म्हाका दिसता बाय लुइजा भोव मतांनी निवडून येतले, कित्याक शी इज अ यंग डायनॅमीक कोश्टी. आय यूज दॅट वर्ड, कोस्ट करून व्हडलें जाल्लेलें भुरगें. सो पीपल नो, बेकार न्हू ती, आनी उलयतात ते बेकार. सो म्हाका दिसता बाळाले मतदारसंघार आयज जे रूल करतात ते भियेल्ले आसात. हे फावट ZP इलेक्शनां जे पद्दतीन चलतात केन्ना हे लेवलाक चलोंक नात. इतले इम्पॉर्टन्स खंयच्या पार्टीन दिवंक नात. वाय? बिकॉज एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन द असेंब्ली इलेक्शन. आज कितें जाल्लें आसा, आज जे ZP इलेक्शनाक भियोन व्हडले लिडर पासून गोंयांत देंवलेले आसात, म्हणजे ते भियेल्यात. They have come to know this is a new Congress taking over Goa in their hands. हांव कितें म्हणटा, आजकाल तो उलयला, हांव ताचेर उलोवपाचो नाशिल्लो, बिकॉज आय एम कमिंग फ्रॉम दॅट पार्टी. आम आदमी केजरीवाल आयिल्लो आसा आनी म्हणटा वी आर नॉन करप्ट. आमी करप्शन म्हणटा तें आमी पळोवंकूच ना. वी नो हिम फ्रॉम डे वन. अण्णा हजारे टायमांतल्यान आमी ताका वळखतात. अरे जरी तर तूं इतलो 100% नॉन करप्ट म्हणटा जाल्यार आमी तुका पोप कोत्तात म्हणून रोमाक धाडटात, तुकाच धाडटात पार्टीक न्हू. सो ही भाशा गोंयकार आयकून घेवचो ना. दीस इज अ क्लियर मेसेज गोईंग फॉर आम आदमी. आमी गोंयकार हुशार आसात. आज कितें केलां, धुंवर कसो करून सोडला. उजो घायला गोंयांत आनी धुंवरेला गोंयांत, आनी धुंवऱ्यांत लोक पाळो घुस्पल्ला. हे पार्टीक मारपाचो, ते पार्टीक मारपाचो, खंय मारपाचो. एवरी टायम दीस इज हॅपनिंग. बट हे फावट गोंयकार हुशार आसा. ह्या धुंवरांत पासून पीपल कॅन सी दॅट हँड. दीस इज द ओनली हँड हू कॅन लिफ्ट द गोंयकार अप. ही मॅसेज हांव दितां. आनी गोंयकार फटवचो ना, हे मात जाणा जावात. आनी हे फावट आमची ZPची जे कॅन्डिडेट बसल्यात ते भोव मतांनी जिखतले आनी गोंयकारांक एक न्यू होप तयार जातलो. I'm Anthony Siddhibegenza. Right now I'm serving as a deputy सरपंच ऑफ पेडना. हांव पयलो बी इलेक्ट जाल्लो आनी हांवें पयलीं एक एक्स डेप्युटी सरपंच आमगे विलेजीन आमच्या वाड्यार जायतें काम केलां. हांव आतां काँग्रेस पक्षाचेर एज अ काँग्रेस उमेदवार म्हणून जिल्हा पंचायत कंटेस्ट करता. पयस सुवातेर हांव आमगे जो प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर, आमगे सेक्रेटरी एबसन वालीस, आमगे ब्लॉक प्रेसिडेंट मॉरिसन रॉड्रिगीस, हांव तांकां प्लस आमगे जे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आहाय काँग्रेस ब्लॉकाचे, तेणी म्हाका जायतो सपोर्ट केलो आनी तेजेर विस्तार जालो. लोक एप्रोच जालो म्हाका सेटली तूं कंटेस्ट करून. हांव तांकां मुगे कार्डनासान दिनभर सोडटा आनी हांव लोकां कडेन मागता तुमी मुझे विश्वास करून तुमगेलो मोलादीक वोट आहा तो हातीचेर मारचो आनी वोट फॉर मी, वोट फॉर काँग्रेस. रिस्पॉन्स कसो आहा तुका डोर टू डोर? रिस्पॉन्स बरो आहा.
कित्याक डोर टू डोर हांव गेल्लो दे आर व्हेरी हॅप्पी दॅट that Congress candidate, a genuine person, is contesting, and they are giving full support, communicating that we want Congress. एक्स MLA त्या सायडींतल्यान तुमकां Ex MLA अजून कोण भितर सरोंक ना आतां लायक मे बी दे आर सायड बाय सायड सपोर्टिंग. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.